नॅशनल गेम्सा खातीर स्पोर्ट्स सिटी एकाच वाठारापुरती मर्यादित दवरचे नात. सर्ती गोंयभर जातल्यो. हे खातीर नवे स्टेडियम बांदतले अशें खेळा मंत्री रमेश तवडकरान सांगलां. फुटबॉलाक 2 नवे स्टेडियम, हॉकी, टेनिस आनी एक इंडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम उबारपाचो प्लान आसा. हालींच तवडकार आनी बाकीचे अधिकारी केरळांत वचून थंयच्या सुविधांची पळोवणी करून आयले. फुडल्या वर्सा नॅशनल गेम्स केरळांत जातल्यो आनी 2016 गोंयांत. नॅशनल गेमीच्या दृष्टिकोनांतल्यान बाबा आनी कशा तरेन आमकां तयारी करपाक जाय म्हणून आमी केरळा गेले की हाजे नंतर आमकां रांची वचपाचें आसा. त्याच बरोबर बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, पुण्याक बालेवाडी आसा. हें सगळें पळोवन की जें आमकां आवश्यक जें आसा जे स्टेडियमाक किंवा बाकी सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमकां करपाक जाय. 2 स्टेडियम आमकां बांदपाचे आसा त्या दृश्टी फुटबॉलाची. त्यामुळे एक 2 ठिकाणी आमी तशे जमिनी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. एक कुंकळ्ळी हांगा आनी दुसरी हांगा मेर्शी वेर्णा अशे तरे 3 जागे आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. अजून फायनल करूंक ना. एक बरो हॉकी ग्रावंड, हॉकी स्टेडियम आसपाक जाय. त्या दृश्टिकोनांतल्यान थिवी जागा जी आमची आसा ती जागा आमी आयडेंटिफाय केल्ली आसा. त्याच बरोबर बाकीच्या सगळ्या गेमीक म्हणजे सादारणशें कबड्डी, खो खो, बाकी ह्या सगळ्या गेमीच्या ज्यो बाकीचे गेमी आसा त्यो सादारणशें आत्ता म्हणून आयडेंटिफाय आमी 25 गेम केल्ले आसा. बाकीच्या केरळाक सुद्दां आमी पयर घेवन गेले. जवळ 35 गेमी ताणें नॅशनल गेमी खातीर ताणें फायनलायज केल्ले आसा. अशा तरेच्यो गेमी जर आमी वाडयल्यो की आज 25 समज 30-35 आमी केल्यो जर जायत जाल्यार आमकां बऱ्याच ठिकाणी जे आसा ते ग्रावंड आसा ते आमकां डेवलप करपाक जाय की वेगवेगळ्या तालुक्यामध्ये जे एटलिस्ट तालुका जे कॉम्प्लेक्स आसा पळय तो बरो एक डेवलप जावन मेळचो. त्यामुळे सगळ्या भागांक सगळ्या प्रकारचे फॅसिलिटी मेळच्यो. त्या दृश्टिकोनान आमी नॅशनल गेमीची तयारी करता. नॅशनल गेमीचे इव्हेंट्स तुमी आख्खे गोंयभर स्प्रेड आउट करतले. हय न्ही मेजर जे आसा तांचे एक फुटबॉलाचे 2 जाले. आमकां हॉकीचो उबी करचो पडटलो की टेनीस करचो पडटलो. इवन आमकां गरज पडत जाल्यार स्विमींग पूल नवीन आमकां उबी करचो पडटलो आनी एक इंडोर करचो पडटलो. शुक्रारा सकाळी 15 भुरग्यांनी मांडवी पेंवन पार केली. शायनी पिपल्सान हो उपक्रम दवरिल्लो. रायबंदर ते चोडण फेरी पॉयंटा मेरेन भुरग्यांनी पेंवन न्हंय पार केली. ही भुरगीं राष्ट्रीय पावड्यार आपले आनी गोंयचें नांव वयर काडटलीं म्हण आयोजक तांची तोखणाय करतात. भुरग्यांक सुमार म्हयनोभर ट्रेनिंग दिल्ली. कार्यावळीक उपमहापौर कबीर मकिजा पिंटो आनी कॅरोलिना पो मुखेल सोयरे आशिल्ली. Purpose of this organizing is we have trained these children for a month, okay, and we make sure that they have crossed Mandovi River. We selected these students, okay, and these students swim 1 kilometer, which I appreciate them doing this good job. And also I hope that they will do the future nationals. They go for nationals and open water swim as well as. Well, parents, I can only say one thing. Keep encouraging them because today is just the first step. They swam river Mandovi. Tomorrow they will represent us in national events. And the pride will come when one day they will represent us at the international level and bring us that coveted medal. So once again I congratulate all the children out here. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.